गोयच्या आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मिरामार स्मृती थळाचेर तांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार मंत्रिमंडळांतले हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। पर्रीकार हांणी देशाच्या उदरगती खातीर केल्लो वावर तशेंच गोयच्या उदरगतीच्या दृश्टिकोनांतल्यान उदरगती खातीर केल्लो काम मोलादीक आसा अशें मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां। स्मृती थळाचें उरिल्लें काम बेगोबेग पुराय करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। जयंती आणि या जयंतीच्या निमित्तात सरकाराच्या वतीन ही जयंती सगळी हांगा साजरी केली वता। आमी तरी अजून कन्सेप्ट ह्या मनोहर पर्रीकर स्मृती स्थळाचो कन्सेप्ट पुराय कंप्लीट जावंक ना, अजूनही पुराय कंप्लीट जावपाचो आसा। मुळात कन्सेप्ट जे चक्र आणि ताच्या उपरांत समाधी स्थळा वयली सगळी ज्ञान आणि परिपूर्णता हाच्या कडेन वचपी पुराय कन्सेप्ट आनीक थोड्या दिसांनी कंप्लीट जातलो। हे पुराय हातूंतल्यान आज आमच्या आर्टच्या भुरग्यांनी आर्ट कॉलेजच्या भुरग्यांनी मनोहर पर्रीकर आधारित पिक्चर्स थंयसर डिस्प्ले केली। हाज्याय फुडें ही कंप्लीट स्मृती स्थळ अशाच पद्दतीच्या वेगवेगळ्या कलाकार आनी हाज्या खातीर सदोदीत डेडिकेटेड केले वयतले। मनोहर पर्रीकर हांच्या खातीर आमी सदोदीत तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आनी सायन्सा खातीर आसलेलो मोग व सदोदीत भुरग्यांच्या मदीं जागो दवरपा खातीर आमी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जो सुरू केला ताजो 4थो ओनू इव्हेंट आसा ताका इनॉग्रेशनाक वचपा खातीर म्हाका खूब गडबड आसा, म्हणून थोडीशी आमी मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोणांतलो सगळ्यांत व्हडलो बायपास तांकां नांव दिलो मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल। आमी जे भुरग्यांक इनोवेटीव लॉ शिकोवपा खातीर आमी मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल तांच्या नांवांत सुरू केलें। मनोहर भाईचो स्पोर्ट्सा खातीर आशिल्लो इव्हेंट आमी लक्षांत घेवन मनोहर पर्रीकर आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नावेली अशा पद्दतीच्या विविध प्रकल्पाक याद दवरून आणि आज काल नव्यानी आमी मनोहर पर्रीकर हांचें नांव मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे एअरपोर्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तें नांव दिलें। इन डिफेन्सान मनोहर पर्रीकर डिफेन्स स्कूल रिसर्च ह्या पद्दतीन मनोहर भाईंचें नांव हे सातत्यांत गोंयांत आनी देशांत तांच्या कामा खातीर सातत्यांत उरचें हाच्या खातीर सरकारान केल्ले हे प्रयत्न आसा। मनोहर पर्रीकर हे सातत्यान सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं गोंयकारांच्या मदीं देशाच्या मदीं हे तेंचें ज्ञान आनी डेडिकेशन हाच्या खातीर सदोदीत अमर उरतले।